सगळ्यांक नमस्कार. षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे अनेक एपिसोडाक तुम पुरा जनाक स्वागत. आज एक भारी सिंपल रेसिपी तशी एक स्पेशल रेसिपी म्हणून येतं कल्याण म्हणटाचा का तुम पुरा जना ಗೊತ್ತशा पुरो हे रोड सायडाकनी पुरा वाडतं झाड हितला भितरी असता ओडोड झाड जाता ताक वांगणा वेरी सन्न सन्न अशी उरूट उरूट सन्न सन्न पळय सलफळ जाता ते भारी टेस्ट तशीच हाजी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मस्त साका एक हेला भारी चांग म्हणटाची असल कल्याण काण घेवचें. आतां हें इतलें फेमस म्हळ्यार आतां ऑनलायनार मेळूसूर जालाय मात नाही तमिळनाड भागाचे जन हें मस्त खाताची थंय कमर्शियल क्रॉप जावनूय करताची हें कल्याण. आतां हें कल्याण फस्ट झाडान मीठ लावन दवरका हे सुरवे झाडान मीठ लावनूय दवरयेत ना जाल्यार भाजून जेता धाडायल्यार जाता. कशी जाता हांव हांगा आतां फस्ट झाडान मीठ लावन दवरता. फस्ट एक कल्याण एक पेट्टू घाल्या पुरो जस्ट एक पेट्टू तान सपूर वांयगणां आसल्या वेरी सनसन्नी सपूर बीशी आसता ती बी समेत हाका मीठ लावन दवरून घेवचें. एक 10-15 निमिषाक मीठ लावन दवरका. तितलें म्हणटना एक सनू मासोल करूं असं एक साईड डिश भारी टेस्ट मात्र पुरमोळ येता. घे आतां पळय एक चूर नारलेलें तेल हून करता आनी तांतो एक चिमटे हिंगू आनी सुकी मिरसांग 2 नमुने घालची. एक ही तिखसाणीक आनी एक कलराक आनी ताका एक अर्द चमचे सासम पटपटे न्हू हे पुरा भाजून घेवचें. अशें करून घे आतां आनी सासमाची मासोल करुया आमी. हांव हांगा सोय कांतून रेडी करून दवरला. सुरवे एक सुकी मिरसांग आनी एक चिमचाम मस्त घालचें न्ही एक चूर घालचें चिंचाम घालून वांटून घेवचें. ते मासोल न्हयूय जेतरी ताका एक चूर मीठ आमी भाजून दवरलेलें सासमय घालून न्हयूय एक मासोल करून रेडी करून दवरया. आतां आमी तें भाजून हांगा कल्याण आमी मीठ लावन दवरलेलें आतां मीठ लागलें ताका. आतां एक चूर तेल हून करुया आनी हें कल्याण भाजून घेवया. तोंड काडल्यारय जाता. हांव हांगा एक थोडे तेलां भितर भाजून घालता तें म्हळ्यार मागीर थोडी क्वॉन्टिटी आसची हांगा. आतां हें कशें जाता म्हळ्यार हें कल्याण भितर कर म्हणटा पळय दिक्का पयशे आसता तें अशें भाजीता तें आमकां तें तेलां भितर पळय तें तांबडें दिसचें तें कल्याणटाक कर मीठ लागता आनी तें तशें येवचें ताजी कलर अशें करून समाची केची कुरकुरी जेवताय भाजून घेवचें. भारी पुरमळत हें भाजितना कुरकुरी जाता कुरकुरी करून भाजून घेवचें. आतां आमी आनी सासम करुया. आतां भाजून एक प्लेटार काण घेता हांव सुरवेक. हें अशी एक कल्याण अशी कुरकुरी खावचें काय भारी टेस्ट. आमी हाका कूटाक कारात तें फागिळ पुरो तळटा पळय तशी जाता एक टेस्ट. आतां सासम वांटून दवरलेलो मासोल एक आयदनाक घालून ताका थोडे उदक घालून हद करून घेवचें. हे कालवण रांदय न्ही सायड डिश देखून मस्त पातळ कोरका म्हणना आमी तवशा सासमांनी करता पळय तशी थोडे उदक घालून हद धबधबीशी करून घेवची रांदय. आकोपास फण्ण न्ही कसलें घालचें ना. घे तें रेडी जालें. आतां न्ही आमी हाका आनी कसलें करचें ना. आतां आमी भाजून दवरलेलें तें कल्याण हाका घालचें आनी लायक करून मिक्स करून दवरचें. सो आमी तें सासमाचें मासोल वाटितना ताका पळोवन मीठ घालता तें म्हळ्यार कल्याण मीठ आसा. घे आतां आनी कल्याण घालून लायक करून मिक्स करून दवरचें. सुपर टेस्टी जाता भारी लायक जाता जेवणाक. तुमी पुरो जन करून पळयाची आनी हे सिंपल एक डिश तुमकां इश्ट जालें म्हण जाल्यार म्हगेलें चॅनल लायक शेअर कमेंट कराची आनी सबस्क्रायब कराची. थँक्यू.